प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवूर, वोड 7 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 7 verses 7 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात ताका मेळटा, सोदतात ताका गावता, आनी दारार मागतात ताका तें उगडटलें. आपल्या पुतान उडो मागीत जाल्यार ताका फातर काडून दिता, तसलो कोण मनीस तुमचे मदें आसता जाय. आनी मासली मागीत जाल्यार तो ताका सोरोप काडून दितलो. तुमी वायटुबी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार कितलो ओदीक तुमचो सोयतीचो बाप आपणाक लागीं मागता ताका बरी वस्तू दिवचो ना. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचें कांय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक कांय करात. सोबूत आनी प्रवादी शिकयता तें हेंच. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आमकां 7वे वोडेन कितें म्हणटा. तो म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. भाव भयणीनो, 3 वस्तू सांगता तो. माग म्हणटा, सोड म्हणटा आनी दारार मार म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, आतां आमी जेन्ना आमी ल्हानथान व्हड जाल्या, आमी फकत शिकल्या की जेन्ना आमी देवा कडेन येता, आमी देवा कडेन मागणें करता, आमी मागूंक जाय. आमी फकत मागूंक जाय, देखून आमी मागता. आमी जेन्ना देवा कडेन येता कितें मागणें करपाक, माग म्हणटात, म्हणटच मागता आमी. बाबा, आमी म्हणटा, जेजू म्हाका हें कर, तें कर, म्हाका पेकोणी दी, म्हज्या भुरग्यांक गालपान धाड, म्हाका ताका शिर्वीस दी, ताका एक बरी व्हंकल दी, ताका एक बरो घो दी, ताका बरी भुरगीं दी, सगळें आमी मागता. पूण भाव भयणीनो, 7वी वोड कितें म्हणटा. 7वी वोड फकत म्हणिना की मागात आनी तुमकां मेळटलें. मागात आनी मेळटलें तें पयली वस्त. पूण ती आख्खी वोड आमी वाचल्या जाल्यार 3 वस्तू आयज जेजू म्हणटा. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. म्हणजे कितें. भाव भयणीनो, पयलें आमी कितें करूंक जाय. आमी मागूंक जाय. कितें मागूंक जाय. आमी मागूंक जाय देवाक जें जेजून घडलां खुर्सार. कितले पाटी आमी वस्तू मागता, सायबा म्हाका हांवें ती व्हडली लॉटरी काडल्या, 2 लाखाची लॉटरी काडल्या, म्हाका ती लॉटरी तिकेट लागल्या, ती म्हाका मातशें 2 लाख दी. भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान आमकां केन्नाच सांगना लॉटरी तिकेट काडपाक. कित्याक लॉटरी तिकेट आमी तिकेट पयशे दिले आनी तिकेट लॉटरी तिकेट काडली. लॉटरी तिकेट म्हणटा ते मरे हें लॉटरी आमी जी विकता, ही जेजूच्या उतरान ना. लॉटरी तिकेट फकत ह्या संवसाराचो लोक करता. पूण आयज इग्रोज मातेन लॉटरी तिकेट अजुनूय येयल्या. मोटरां विकतात, गाडयो विकतात, स्कूटर विकतात, मिक्सर विकतात, फ्रीज विकतात आनी लॉटरी तिकेट काडटात. हें देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय. आमकां नाका की आमकां पयशे जाय जाल्यार आमच्या इग्रोज मातेक वा आमच्या बरेपणाक कितें बरें करपाक आमकां लॉटरी तिकेट नाका. आमी फकत शिवर्तमान प्रगट करूंक जाय. आनी ज्या लोकांक तें शिवर्तमान देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सुटका मेळटा, तांकां तांच्या उतराक तांच्या त्रासांक तांकां एक जाबाब मेळटा, तीं येतात आनी आपले पयशे दितात देवाक म्हणून, कित्याक आर्गान दितात. पूण आमकां लॉटरी तिकेट काडपाची गरज ना. देखून भाव भयणीनो, जें मागता आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे मागता. समजा आमचे कडेन आमकां कसलें आमकां पिडा आहा, कसलें दुयेंस आसा, आमी आतां जेजू कडेन मागता, जेजू म्हाका बरो कर. जेजूचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, ताच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली. देखून जेन्ना आमी मागता, आमी मागूंक जाय कुही, आमी मागूंक जाय आर्गां दिवन. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली. हें जें आमी मागता ताच्या उतरा वरवीं. हें पयलें जालें. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. आमी कितें सोदता भाव भयणीनो. आमी सोदता जें आमकां अजुनूय मेळोंक ना. आमी सोदता जें अजुनूय आमच्या हातान मेळोंक ना. आमी सोदता जें आजून आमकां सजमणी ना. देखून भाव भयणीनो,
गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, देवाच्या उतराची सजमणी मेळपाक, देवाच्या उतरान आमकां पोत्तून पोत्तून वचोन ती आजून सजमणी मेळपाक. कितलो लोक आतां फकत मागणें करता, फकत मागता, पूण हें सोदपाचें काम केन्ना करिना. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां केन्नाच सांगूना सोदूंक जाय आनी तें आमकां गावतलें म्हणून. कित्याक आमकां फकत सांगना तुमी मागणें करात, दीस रात मागणें करात, देव तुमकां दितलो. देवान दिलां आमकां, जेजू वरवीं खुर्सार सगळें दिलां आमकां, फकत आर्गां दिवन तें आपणाक जाय. पूण भाव भयणीनो, आमी केन्नाच तें देवाचें उतर सोदिना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां केन्नाच गावना तें. आमी मागणें करीता, कोण बरो ना आमी मागणें करता, जेजू बरो कर, पूण आमी नको सोद कितें तें. आनी आमी केन्नाच तें सोद सोदूंक ना, की ताच्या उतरावर, ताच्या गायांनी, ताणें ताच्या कोश्टा वरवीं आमकां पेकोणी मेवल्या म्हणून. आनी तिसरें कितें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. दारार कोण मारता? आमी कोणाच्या घरा वचत जाल्यार पयलीं आमी दाराचेर मारूंक पडटा. जेन्ना आमी दारार मारता तेन्ना कोण आमकां दार उक्तें करता म्हणटा याद भितर बसात, उलोवया, जेवण दितात आमकां, कितें तरी आमकां आमंत्रण करतात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जेजूच्या दारार आमी दारार मारता तेन्ना तो आमकां उगडें करता. म्हणटच तो उगडें करपाक, तें दार आमकां उगडें करपाक कितें करपाची गरज? पयलीं आमी ताच्या उतरा वरवीं मागूंक जाय. त्याच्या उपरांत तें उतर आमकां जें आमी तें सोदूंक जाय, जें आमच्या कोश्टाक आमकां कोश्ट येयल्यात, आमकां कसलो त्रास आसा, तें उतर आमी सोदूंक जाय. एक पाटी आमी आमचें उतर आमचे कडेन आहा, एक पाटी आमी तें मागता, आतां फकत आमी दारार मारता आनी तें आमकां उक्तें जाता आनी आमकां तें जैतिवंत जिवीत मेवता. आयज भाव भयणीनो, आमी पळोवया, कोणाच्या घरा वचोंक जाय जाल्यार आमी तांकां कॉल करता, बाबा आमी तुज्या आयज घरा येता. ती म्हणटली ना बाबा आयज येनाका, फाल्यां यात, पूण फाल्यां 9 वरांचेर येयात. आमी 9 वरांचेर येता. म्हणटच आमी तांकां मागता पयलीं, बाबा आमी येता म्हणून. मागल्या उपरांत ती म्हणटात आयज येनाका, फाल्यां येनाका, हो आमकां टायम दितात, ती तयारी करतात. तेजे उपरांत आमी सोदता तें घर. आमी जाणो जाल्यार बरें आहा, आमी नोको जाल्यार ताचें घर आमी सोदता, कोणाक विचारता, शेजाऱ्यांक विचारता, त्या वाटेर विचारता, बाबा हो लोक खंय रावता. आमी जाणो जाल्यार आमी जाणो तें घर खंयसर तें. तेजे उपरांत आमी जेन्ना त्या घरा कडेन पावता, आतां आमी ताच्या दारार मारता, ती आतां द्वार उक्तें करतात आनी आमकां भितर आमंत्रण दितात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पोत्तून पोत्तून तें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तें मागता, कित्याक आमी सोदलां देवाचें उतर. आनी जेन्ना आमी त्या जेजूच्या दारार मारता, तें आमकां उगडें जाता आनी आमकां आमची मिलाद मेवता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या 7वी वळेर आयज आमी नियाळ करुया. कितले पाटी आमी मागणें केलां, कितले पाटी आमी तेर्स केल्या, कितले आमी देवस्पण केलां, कितले आमी मिलाद नोवेनां केल्यां, खूब 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 देवस्पण केलां, पूण आजून आमकां जाबाब मेळोंक ना. कित्याक आमी फकत मागता, पूण आमी सोदिना आनी आमी दारार मारिना. आयज भाव भयणीनो, ही तिनूय वस्तू करुया. मागुया देवाच्या उतरा प्रमाणे, सोदुया तें देवाचें उतर, आनी जेन्ना आमी त्या दारार मारता जेजूच्या त्या उतरा वरवीं, तें आमकां उक्तें जाता आनी आमकां सगळें आमच्या जिवितांत जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया. हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी ही सुरवात जी आमकां आमच्या जिवितांत घडटा, ती आतां दुसऱ्यांक ही सांगपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक ही जैतिवंत जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सगळीं वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.